गटारांतल्यान उदकाची पायपलायन घालपाक विरोध करीत बोड्डेच्या लोकांनी पायपलायनीचें काम आडायलें। गटारांतल्यान पायपलायन घालप म्हळ्यार फुडाराक ताचे परिणाम भोगचे पडटले असो भंय थळावे उक्तायला। दिवचल शहरातल्या बोड्डे वाठारात उदकाची नवीन पायपलायन घालपाचे काम चालू आसा। मात बोड्डेच्या चवाटो वाठारांत चक्क गटारात पायपलायन घातिल्ल्यान बोवाळ जालो। थळाव्यांनी पायपलायनीचे काम आडयले। गटारांतल्यान पायपलायन घालप म्हळ्यार फुडाराक ताचो परिणाम भोगचो पडटलो। देखून गटारात पायपलायन नाकाच अशी भुमिका घेत थळाव्यांनी काम बंद उडयले। फक्त जे माझ्या नजरेक पडले जागरूक नागरिक ह्या हिशोबान म्हाका जेन्ना नजरेक पडले तेन्ना हांवें सकाळी हांगा काम चालू आसलें हांगासर पळयता जाल्यार उदकाची पायपलायन बी येयल्या रिवर्सींग सायडीसून येयल्या आनी हांगा पावसून येयली हांगा डायवर्ट केल्या गटारान गेल्या ती गेल्या परत जॉयंट दवरला तसोच फुडें आनी 20 मिटराचेर परत एक जॉयंट दवरला। हे टोटली आमकां हायजेनीक आसा, हे आमच्या आरोग्याक एकदम धोकादायक ही गोश्ट आसा। आमी जेन्ना नजरेक हाडून दिली तेन्ना आमचेर आरोप करपाक गेले आमी हांगा आडोवपाक येता म्हणून आमी पयलींच क्लियर करता हे आमी केन्ना आडोवंक येवंक नाका सर। ही पायपलायन जी आसा ती नवी घालता ती ओके बरोबर आसा, पयली जुनी हांगासर आसा ही मातशी व्हडली पायपलायन आसा, आमकांच तेजो फायदो जातलो। फायदो जाल्या बरोबर हे लुकसाण आमकां हे फाल्यांचें मरण आमकां आज दोळ्या समोर आज दिसता। हे हाज्या नजरेक येयलें म्हणून आमी सगळ्यांक सांगलें की तुमी काम हांगासर स्टॉप करा आनी जी पायपलायन जी आहा तुमच्या कडेन एक्झिस्टींग आसा ती काडून गटाराच्या सायडीसून तुमी गेला। इतलीच आमची मागणी आसली। तर आमची मागणी मागल्यार आतां आमकां हांगासर मेन लोकप्रतिनिधी कशें आसता, लोकप्रतिनिधीन हे अवेरनेस करता पयलीं कार्यक्रमाचे बाबा आपलो कार्यक्रम हांगासर आसा, बाकीचे गोश्टी तुमी अवेरनेस करता कसले स्किमीचे आहले आनी कितें आहलें ते तुमी आमकां लोकांक स्थानीक लोकांक हांगा सांगूंक जाय बाय पायपलायन तशी गटारान घालतलो आमचे नजर हाडून ताका जाता म्हणजे 4 दीस जाले हांगासर काम जालें कोणी हाडून इचरोकूच ना म्हणटा। 4 दीस जाले म्हणजे 5 दिसा इचरप ना। म्हाज्या नजरेक जेन्ना सकाळी पडलें तेन्ना समजा ताका विचारलें बाय कितें चलना काय म्हणसर ना तेजो PCC घालतलो आनी कितें कॉन्क्रिटींग करतलो। मेन म्हणजे आमची आसा ती गटाराची पायपलायन ही काडप ही प्रायोरिटी आसा आमची। कित्याक आज मी पळयता इंदोराक जी कितें घटना घडली ती अशी घटना खंय तरी पुनरावृत्ती जावची न्हू। फाल्यां आमकां जें उदीक जें आमी डॉमेस्टीक यूज करता तें आमच्या घरांनी उदीक वयता प्रत्येकाचें कनेक्शन दिल्या उपरांत। आनी मेन म्हणजे रोड क्रॉसींग आसा, पयलीं आमकां रोड क्रॉसींग आसतना आमकां कनेक्शन आसलें। आतां जेन्ना तो हांगासून जेन्ना पयलें आमकां टॅप जेन्ना तो मारतलो तो गटारान टॅप मारतलो त्या टॅपान सांगा ते केन्ना लिकेज जायत तें आमचें सांगनचो। हे तो गटार जर परत जर पॅक जाय तें उरलें पोना मागीर। आमी इतलें नदरेक हाडून की हे आमच्या आरोग्याशी तुमी खेळो नाका, सरकारान हाचो विचार करचो हेजेर। कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी सकाळ जे येयलो ताका सांगलां तेणी आमकां दुसरो पर्याय सांगलो की आपूण तेजें कॉन्क्रिटींग करता वयर बेतो घालता म्हणल्यार आमकां मान्य ना। आमची एकूच मागणी तूं गटारांतले पायप काड आनी सायडीक घालून घाल जेणे करून ते फाल्यां कोणाकूच आमकां तें हें जावचो ना। आमी म्हणटा आरोग्यम धनसंपदा म्हणटा हे आरोग्य धनसंपदा जी हांगा जी पायपलायन घातलेली आसा त्या पायपलायनीक काम करच्या पयलीं जे JE आसा ही आसा तेंच्यांनी आजी हांगासर ती पळोवपाक जाय ती कशी घालपाची आसा कशी ना ती ते काम सुरू जाल्या उपरांत काम अर्दे सुद्दां जालें तर तेंच्यांनी हांगा पळोवंक ना ती पायपलायन कशी वयता कितें वयता। दुसरी गजाल जो सुपरवायझर जो आसा सुपरवायझरान त्यांनी ते सांगूंक जाय, आपल्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगूंक जाय, PWD डिपार्टमेंटाक सांगूंक जाय की बाबा ते गटार आसा आनी त्या गटारासून आपण पायपलायन व्हरो काय ना। दुसरी गजाल ते जॉयंट असल्या कारणान मेन म्हणजे जॉयंट असल्या कारणान तो केन्नाय फुटू शकता। हेच्या पयलीं खूब फावटी फुटलेली पायपां आसात। ह्याच लायनीक 3-6 म्हयन्यान पायपां फुटलेली असतात। लास्ट 4-5 दीस जाले आमी पळयता की हो रस्तो सगळो फोडून दवरला आनी फोडून दवरल्या कारणान गटार सगळे ओपन आसा। आनी आयज सकाळी आमी जो कन्सर्न ऑफिसर आसा त्या ऑफिसराक आयज आमी ही परिस्थिती सांगलेली आसा की हांगा कितें प्रॉब्लम जाता तांकां स्थायीक आमचे जे लोक आसा तांकां कितें प्रॉब्लम जाता। मेन गोश्ट म्हणजे हांगा गटर ओपन आसल्या कारणान अनहायजेनीक कंडिशन जाल्लें आसा, स्मेल येता, उदक गटरान तशेंच फ्लो जाता आनी ते बेगितले बेगीन सरकाराच्या ऑफिसरान येवन तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान ते काम बेगितले बेगीन करून घेवचें अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।